जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडोनारा आराधन तुका उड्या रूपातून लिबोरासा दैवी तुझो वाटून आसा कुर्बे तूं आमकां नेटून आसा पोवे सांगा तुझो दिवून आसा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडोनारा आराधन तुका स्वादीक जेजू तो आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तो आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सुम्या जेजू तूं गवळी बरो Jesu एकच तारो सुम्या जेजू तूं गवळी बरो तुमचो जेजू एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडोनारा आराधन तुका येसुडोनारा आराधन तुका Argan tuka somya Jesu Argan tuka somya Jesu Oblap tuka somya Jesu Oblap tuka somya Jesu Mahima tuka somya Jesu Mahima tuka somya Stuti Jesu tuka somya Jesu Stuti tuka somya Jesu Aradan tuka somya Jesu Aradan tuka somya Jai Jesu Jai tuka somya Jesu Jai Jai tuka somya Argan Jesu tuka somya Jesu Argan tuka somya Oblap Jesu tuka somya Jesu Oblap tuka somya Mahima Jesu tuka somya Jesu Mahima tuka somya Stuti Jesu tuka somya Jesu Stuti tuka somya Jesu Aradan tuka somya Jesu Aradan tuka somya Jesu Argan tuka somya Jesu Argan tuka somya Jesu मोगाचेनो जेजू आमचो मोगाचो इस्त ह्या पवित्र उंड्या रुपाका लिपोवन आमचे मुखार करसो हजार आसा ताका आराधन करूंक ताचे सांगात वो वेळ बऱ्या तरान करसूंक फळादीकपणी करसूंक
ताच्या ह्या वेदी मुखार आमी आसाव. आमी गायलेलें गीत मोतीक हाडया, त्या पुरबायची उतरां परत आमच्या मोतीन गाजोवन दी. जेजू मोगाळा आराधन तुका. असो मी आमचो हर एकल्याचो अपरिमीत मोग करता. आमी जल्माल्या घडयेत हांव आजून वरेक ताणें आमचेर दाखयली ती दया, ताणें आमचो केल्लो तो मोग खंयच्याय तरांनी आटापूंक नजो. तितलो अपरिमीत मोग ताचो. हर एका घडये म्हळ्या बरी ताच्या कुरपेच्या त्या नदरेन सत्तेन आमकां तो राखता, सांबाळता. तसो दैवीक मोग ह्या पवित्र येवकारिसा मुखान ताच्या उतरां मुखांतर आमकां तो फावो करता. आमकां ताच्या कुरपेन साक्रामेंता मुखांतर तो नेठयता. जावं दी तो येवकारिसोचो साक्रामेंत, जावं दी तो कुमसारोचो साक्रामेंत, जावं दी जिणयेन पळय एकच पटी घेवचें तें साक्रामेंत. ह्या साक्रामेंता मुखांतर आमकां आमच्या जिविताक निरंतरी कुरपा तो फावो करता. तो स्वादीक जेजू ह्या पवित्र वेळार आमचे समोर आसा. ताचो आसरो सोदून ताका मोगाची जावन आसली आमी ताचे मुखार दिंबयेर आसाव. ताचे मुखार आमी बसोन आसाव. ह्या सोम्या विणे कोणीय आमकां दुसरो बळादीक आसरो आसा गी. एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक विसरात, पूण हांव तुमकां विसरोनचो ना म्हणटा देवाचे उतार. आनी तसो सोमी आपल्या उक्त्या हातांनी आमकां आरावन धरून आमकां ताच्या गोपांत लिपोवन ह्या पवित्र येवकारिसा मुखांत करोस हजर आसा. तो सोमी आमचो बरो गवळी जावन आसा. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत कसलो सरो गज आसा, कसली आमकां तान आसा, कसली आमकां भूक आसा, 100% कळीत आसलो एकलो मात्र तो जावन आसा जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतान करोस हजर आसो. ताका आराधन करूंक, ताचो मोग बगोवंक, ताणें दिवची कुरपां आपणावंक आमी हांगासर आसाव. आमचे जिणयेची सर आठावळी कुशीक दवरया. आमची सर आलोचन्यो, आमची खंत बेजाराय ताच्या पांयां तळा समर्पया. कित्याक ताचे विणे एकच एक मेट सयत आमी काडूंक शकचे ना. ताच्या कबलाते विणे एकच एक स्वास पर्यंत आमी काडूंक शकचे ना. ताच्या त्या हुक्मे विणे आमच्या जिवितांत कितेंच आमी जोडूंक पावचे ना. तर ह्या वेळार तसो मोग आमी नियाळया, ताका आमी अर्गां दिवया. ताणें आमचेर वतल्या सर्व बेसावां खातीर उपकारी मौन ताका आमी भेटोवन दिवया. आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ओ पवित्र वेळ तुका आराधन करचो आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र घडये तुज्या मुखार बसून तुका आराधन करूंक आमकां बरें मौन दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र घडये तुवें आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी जल्माल्या घडयेत हांव आजून वरेक तुवें आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोचे भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो भावार्थ जिवाळ दवरूंक एक बरें क्रिस्ती कुटुंब तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजो दैवीक मोग आमकां दिवच्याक बरी आवय बापाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या मोगाची
मोग साकोंक आमकां बरी जिणे सांगातीन फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या जिविताचो मोगाचो फळ जावन बरी भुरगीं तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबांत आमचो मोग करच्या हर एका व्यक्ती खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू तुझ्या पवित्र साक्रामेंता मुखान तुझ्या मोगाची कृपा आमकां निरंतरी मेळाशी केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू पवित्राच्या साक्रामेंता मुखान आमकां हर एकल्याक तुजी खण तुवें घेतल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखान आमी तुजे तोंड कितले पयस दवले जाल्यार तुज्या मोगाक अनुपकारी जाले जाल्यार आमकां पाटी तुज्या मोगांत तुवें घेतल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू युकरिस्ताच्या साक्रामेंता मुखांतर आमच्या काळजांत खरोच हजर जावन तुज्या मोगाची उब आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू क्रिस्मच्या साक्रामेंता मुखांतर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमकां दिवन आमचे जिवीत मोगाचें दादोसकायेचें समाधानाचें तुवें केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमी पिडेस जाल्ल्या वेळार मोगान आमकां आपडोंक याजका मुखांतर पिडेसाची मागणी फावो करन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू याजकाचे संस्कारा मुखान आमची मोगान आत्मीक जतन करूंक बरें याजक धार्मिका तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू लग्नाच्या साक्रामेंता मुखांतर तुजो मोग बगूंक तुजो मोग वांटोवंक आमकां एक वाट तुवें दाखोवन दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू सबार थराच्या वायटा विघ्नांतले तुवें आमकां निवारल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू सबार तराच्या अवघडांतले अनाहुतांतले आमकां तुवें पयस दवरल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू सबार तराच्या पिडे शिडेंतले आमकां तुवें निवारल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन बरो फुडार तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या मोगाळ शेजाऱ्यां खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या आमच्या जेसू वाड्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या फिरगचे खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमकां मोगाळ विगार याजक हांगासर तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेसू आमचेर निरंतरी तुवें देवयल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेसू थोडो वेळ मौन राखुया आनी आमच्या जिवितांत सोम्याचो मोग खंयच्या तरान आमकां मेळ्ळा तें मोती काडया तो सोमी आमचो कितलो मोग करता आमी कितें करयेत सोम्याच्या मोगाक प्रत्युपकार जावन आमचो मोग ताका बसावयेत आमचो मोग ताका दिवयेत आमी तुजे सांगता रावता सोम्या तुजो मोग करता सोम्या म्हूण ताका आमी सांगयेत तर ह्या वेळार आमी गावया गीत तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदांच तुजे सांगता हांव आसतलो सोम्या तुज्या पांयां तळा हांव बसतलो तुका हांव स्तुती गायतलो म्हणल्या बोगणांनी बरलेलें हें कंतार आमी भक्तीन गावया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेसू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना
तुका अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचोना मगचनो लुकाच्या वांजेलांत 19 अध्याय 19 चॅप्टरांत आमी जाकेवा विशयी आयकता जाकेव दुडवादीक मनीस जावन आसलो सुंकागारांचो मुखेली म्हळ्यार अधिकार ताचे थंय आसलो ह्या संवसारांत कितें गरज आसा तें ताका लाभुल्लें जाल्यार ताच्या जिवितांत तृप्ती नातली कित्याक ताचें जिवीत नितळ नातलें ताच्या जिवितांत अस्कत कांय उणेपण आसलें लोकां तावन तो सडीत वसुली करतलो म्हळ्यार तो पातकांत पडुल्लो संवसारा फाटल्यान तो धांवुल्लो आनी अशें ताणें अधिकार जोडुल्लो पयशे केल्ले आनी त्या वेळार ताका भोगता हांवें सोम्याक पळय जाय म्हणून आनी देखून तो रुमडीच्या रुखार चडटा आनी थंयसर पाशार जावनसो जेजू ताका पळयता आनी म्हणटा जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय आज तोच जेजू हांगासर अशें आमकांय तेंच उतार सांगता आमचें नांव काण तो सांगता आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हळ्यार आमच्या काळजांत येवन रावोंक तो सोमी आशेता आज म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत सोमी येवंक आशेता पूण आमी कितें करी जाय जाकेवा बरी सरारान देवा जाय आमच्या ह्या संवसार म्हणल्यार रुखात तावन आमच्या सोर अस्कत काय तावन जशें जाकेवान जेजूक मोगान स्वागत केलो तशें हांवें आनी तुमी स्वागत करी जाय जेजूक ये जेजू म्हज्या जिवितांत ये जेजू म्हज्या घरांत म्हणून ह्या सोम्याक आमी सांगत जाय आनी जेजू जाकेवाचे आपोवण्याक संतोश पावता ताच्या घरा येता ताचे सांगाता बसता आनी त्या दाळा जाकेव आपलें सगळें परिवर्तीत जाल्लें जिवीत सोम्याक सांगून म्हणटा सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता येदोळ म्हणसर आस्त करच्या नांव करच्या त्या पिडेक हांव सांपडलो पूण आस्तावन सोम्या तुजो हांव जाता म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो गरजेवंतांक हांव दिता आस्तावन हांव पेल्या खातीर जियेता येदोळ म्हणसर म्हजेच खातीर हांव जियेल्लो स्वार्थान बुडुल्लो व्हडपणान हंकारान हांव जियेल्लो पयशांच्या आपलेशांत हांव जियेल्लो आनी आज सोम्या म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पिता त्या उपरांत जाकेव म्हणटा खंयच्याय तरान हांवें कोणायकी लुकसाण केल्या जाल्यार खंडी जावन ताणें लुकसाण केल्ली कित्याक तो सुंकागाराचो सुंक वासुलेगार जावन सबारांचे ताणें पयशे चड वसूल केल्ले आनी जाकेव म्हणटा 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटी दिता म्हळ्यार 100% हांव तांकां पाटी दिता कोणायचें ऋण आसा जाल्यार कोणायकी हांवें दुखयलां जाल्यार कोणायकी हांवें लुकसाण केल्या जाल्यार संपूर्ण तरान तांकां हांव पाटी दिता तितली बदलावण पळया
सोमी जाकेवाच्या जिवितांत आयिल्ल्यान आज तसो सोमी म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत आयलो जाल्यार तीस बदलावण. पूण सोम्याक आमी स्वागत करी जाय. ये सोम्या म्हज्या काळजांत, ये सोम्या म्हज्या कुटुंबांत, ये सोम्या आमच्या जिवितांत. तें आपोवणें दिवंक आमी तयार आसांगी म्हणलें सवाल. आनी जर तें आपोवणें दिलें तो सोमी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत आयलो ते दाळा सोमी आमकां सांगता आज आयच्या दिसा तुज्या जिविताक बचावी आयल्या, तुज्या कुटुंबाक बचावी आयल्या, तुज्या घराण्याक बचावी आयल्या. पळया हांगासर जेजू चाकेवाक म्हणटा तूं मात न्हय तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. जाकेव कुटुंबाचो वडील बरो जाता. आमी कुटुंबाची मनशां, कुटुंबाचे वडील आसूंक पुरो, कुटुंबाची मनशां जावंक पुरो. जर आमचें जिवीत सोम्याक समर्पितांव तें बेसांव सोम्याचें आमकां मात न्हय आमच्या सगळ्या कुटुंबाक लाभता. आनी तसलो सोमी हांगासर आमचे समोर आसा. आमचे काळीज उक्ते कर ताका आमी सांगया सोम्या ये म्हज्या जिवितांत, ये म्हज्या घरांत. आनी तें उतार सोम्याचें आयच्या दिसा तुज्या जिविताक बचावी आयल्या हो येवकारिसांतलो जेजू आमकां हर एकल्याक सांगता. देखून जेजूचें आपोवणें स्विकार करया. जेजू आमकां आपयता म्हण आमकां बगोवन दी. आनी गाबया गीत जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका जेजू आपयता. आमी उबे रावया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता, तुका आमची पुस्ता आमकां बोडटा. तुका आमची पुस्ता आमकां बोडटा. खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता. भलायकी ताची फाटी दिता. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता. भलायकी ताची फाटी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता.
पळयता दयेन बसया सोम्या तूं म्हाका आनी हांगासर असल्या हर एकल्याक आपयताय एका बऱ्या जिविताक तुजे सांगता संतोष पावच्याक आमचे जिवीत काण घेवन तुजे समोर आमी आसाव आमच्या जिविताची हर एक घडी तुज्या हातांत आसा आमकां कितें जाय तें तूं जाणाय सोम्या आमचो तूं हर एकल्या सोमो करताय आमी हर एकल्यानी संतोषान समाधानीन जिये जाय म्हूण तो आशेताय ते शांत समाधान आमकां दी सोम्या आमच्या जिविताक गरज आसा तें समाधान आमच्या कुटुंबांत जाय अशें तें समाधान आमच्या शेजारा वाड्यान फिरगेचेंत समाजेंत जाय अशें समाधान शांती तूं आमकां दी सोम्या आमकां जाय अशी बरी भलायकी दी आमच्या दिसपडत्या जिवितान गरज आसा ती आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता आमच्या प्रायस्त कुटुंबांतल्या मालगड्यांक आमच्याच जिणे सांगाती सांगातेनीक आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या इतर संद्यांक तांकां तूं वापड तांकां तूं गूण कर तांच्या जिवितान कितें उणेंपण आसा तें भरती कर सोम्या आमकां वळखीच्या आमचो मोग करच्या आमच्या इश्टानाचे इश्टिणेचेर आमी मागणें बसयल्ल्या हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल नाना त्या तरान आमच्या मोगाची कस्तता तांकां तूं आपड सोम्या तांकां तूं गूण कर आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या वाड्याकारांक आमच्या वाड्याच्या मुखेल्यांक आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या वडील विगाराक सहायक विगाराक वस्ते याजकाक हांगासर सेवा दिवच्या फिरगस कुटुंबाच्या सोर मुखेल्यांक तूं आपड सोम्या तांकां जाय अशीं बेसांवां तूं दी आमच्या देशच्या गवळ्याचेर देशच्या सोर धार्मीक तशें लायक मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां तूं भर आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल प्रामाणीकपणान निस्वार्थपणान तांणी वावर करूंक तांकां जाय अशें बरें मोन दी आमच्या समाधेंत शांती समाधान वस्ती करून दी भाऊ बांदवपणाच्या त्या स्पिरितान आमी जियोंक आमकां तो कृपा दी तुज्या उजवाडान आमी जियेशें कर आमच्या भारत राष्ट्राचेर सगळ्या संवसाराचेर तुज्या आशिर्वादां घाल आमच्या पाप साहेबाचेर आनी आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांचेर तुजें बेसांव घाल सोम्या तुजेर आमी पातयेता तूं आमकां राखताय म्हणून एकच आमचो बरवसो तर गावया आमी गीत तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा आमची सर्व आशा अत्रेक आमची बोगणां ताच्या पांयां तळा दवरून ही खंतार आमी गावया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कस्तांची मोडां मोची आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं मोसो इश्ट मोगासो जेजू मोगाळा, 'Jesu Mogala, 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 'Jesu
Jesu mogara Kstanci mora moche Aya vela Tujhe ram pathyeta Jesu mogara Organ tuka samya Jesu Obrigado tuka samya Oglap Jesu. tuka samya Jesu Oglap tuka samya Jesu. Mahima tuka samya Jesu Mahima tuka samya Jesu. Stuti tuka samya Jesu Studi tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu Aradhan tuka samya Oglap Jesu. tuka samya Jesu Oglap tuka samya Mahima tuka samya Jesu Mahima tuka samya Jai Jai tuka samya Jesu Jai Jai tuka samya Organ tuka samya Jesu Organ tuka samya Jesu. मोगचनो देंबिकालिया सोम्याच्या आशीर्वाद घेऊनच्या कामकान समय आयतीं करया तो जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एकल्या घडया पडटा तो आमचे समोर आसा आमचेर ताची कृपेची बेसांवां ह्या घडये तो घालता ताची कृपेची किरणां आमकां हर एकल्याक तो फावो करता आमकां जाय आशी ते बेसांवां आमकां आमच्या कुटुंबाच्यांक तो दिता गलिलेयान ताचे सरशी आयल्या हर एकल्याक आपडलो तस्सो जेजू हांगासर आसा आमकां ताच्या बेसांवांनी तो भरता तर आमी गावया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंताक सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी संपूर्ण तरान आयतीं जावया सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. Santo Santa Asponta Somya Mandiratya Diktana Belidan Bedong Kailyam Upkaran Tergandita Nitalam Kankermon Parata Nitalam Kankermon Parata Matki Somya Kaguldam Chedaye Tunakar
हे मिसाचे ते ह्या मिसाचे ते ह्या बरी आसा मेविल्ले मास्करेन्स प्रभुवांच्या आत्म्या खातीर हे मिसाचे बलिदान पेटोवचें जावन आसा ह्या ते खातीर आमी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तशेंच हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमचे संगी आसात मानादीक बाब संतोष रॉड्रिगस तांकां आमचे विगार बापा तर्फेन बाब हेनरी तर्फेन आनी हांगासर जमले तुमच्या तर्फेन मोगासो हांव येवकार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. येवकरीस जावन आसा देवाक अर्गां दिवचे एक वर्तें घडीत ह्या वेळार देवान आमचेर उतरल्या सर्व बेसावां खातीर अर्गां दिवया. तशेंच ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमकां जाय आसच्या बेसावां खातीर मागया. आमकां जाय अशी बरी भलायकी मदीक समाधान आमच्या कुटुंबा जिवितांत गरज आसा ती आशिर्वादां तोसूं येवकरीसांतलो जेजू दिवन दी म्हणून मागया. पोंपई सायबिणीक मोरये मायेक मान करूंक आमी हांगासर आसा. मोरी माई आमचे पासत निरंतरी विनंती करता आपल्या पुता मुखांत्र विस्तार आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडटा. तिची ससाय आमी मागया. देवाचे उतार आमकां कितें सांगता ते चीत दिवन आयकवया. आमच्या सोडवणेच्या कामांत सडीत आमी उर्बेस्त जावंक आयचे पयले वासाप आपयतना आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता घेवन दी तो खुरीस येवन दी म्हज्या पाटल्यान. ही उतरां आमच्या मोतीन काळजान कसोवन दी त्या प्रमाणे जियोंक गरज आसा ती कृपा आमकां फावो जावन दी. हें पवित्र बलिदान इथळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमच्या जिविताचें मावल्या मापन करया. जर आमी सोम्याच्या कुशे विरोधी येयल्या ह्या संवसाराक लोबदोन रावोंक आमी प्रयत्न केला आमच्या सर्व अस्कत काय खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागोवन आमकांच आमी ह्या पवित्र बलिदानाक आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो गुण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारुणारी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत ह्या वेळार मागया. कनवळ्या बापा भाग्यवंत अंकवार मोरयेक पोंपई सायबिणीक जेजूच्या मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या कश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच खालती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकी चड भियेवन आनी थरथरून तुमचे सडवणेचें काम चलयत रावा. निजा की आपणाक बरें दिसता तें तुमी कुशीवरीशें
आनी पोंताक पावयशें देवूच तुमचें तें वावुरता. सर कामां पुरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा. अशें नश्टे आनी खोटे संतते मदें आयब नातलेलीं देवाची नितळ आनी निरपराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नेकेत्रां बरी संवसारार तुमी परजळतेल्यात. आनी जिवीत दिता तें उतर तुमी उबारून धरतेल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली तें सहज. अशें रंगस्थळार हांव धांवलां तें बेश्टें जावंक ना वा म्हजे कश्ट वावंट व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमीच रुजवात जावंक पावतेल्यात. भावार्थ म्हणटात त्या तुमच्या बलिदानान म्हजी रगत वारोवन सहा बेटवणी करूंक पडात तर म्हाका संतोश. तुमच्या समेस्त सांगाता हांव दादोशी म्हणयेत. तशेंच तुमी संतोश भरीत जावन म्हजे सांगाता धादोशी जाया. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख कर. श्लोक. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्वरूच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. हो उपकार म्हजी एकच आशा. रावूंक हांवें सोम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची गोडसाण साकून भोगच्याक त्या देव मंदिरान ताची जाप म्हाका मेळच्याक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो इतलें हांव भरवसून आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताच्या नावापासून तुम्ही अपमान मोक्षात जाल्यार तुम्ही करीस पाखी कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती कर आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Jesus. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस लोकांचे व्हड सोमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तो वळ पाटींक घुंवून तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भाव भयणीक आनी आपणाक पाट करिना तर ताज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना ताज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजूंक पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. नांतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जाय जाल्यार पळय तळे सकड ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटलें. अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतेल्याक आपणाच्यान मुखार रावूंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नातर जालें शात्रू राय पयस आसतनाच ओ राय दूत धाडन ताचे लागीं राजयेची शर्तां विचारना जायत. तेच परी तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा
ते सगळे सांडलेले करीत मुसो शीस जावंक नजो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पंपई सायबिणी थंय जमोगाच्या भावान आनी भयणीनो, डेवीड एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मल्लो व्यक्ती, इंजिनियरींग शिकलो आनी ताका काम मेळ्ळें. बरो सांबाळ ताका आसलो, देखून कामांत चड आनी चड मग्न जालो आनी अशीं वर्सां धांवलीं. काजार जालो, भुरगीं जालीं आनी दीस वचून वता आसले. अवचित शिरांची पिडा ताका सुरू जाली आनी विशेश शिरांची पिडा. कितले वखद केल्यारय भलायकी पाटी मेळोंक ना. त्या दळा ताणें ताच्या जिविताचें मौल्यमापन केलें. येदोळ म्हणसर खंयच्याय दुसऱ्या संगतीक ताणें गमन दिल्लें ना. फकत काम काम काम, सगळो दीस काम. आतां काम करूंक जायना, कितें करचें? घरा येदोळ म्हणसर ताणें आपल्या पत्नीक, आपल्या भुरग्यांक पयशे मात दिल्ले, वेळ दिवंक नातलो, मोगाचो बांद थंयसर नातलो. आत्मीक जिणी अस्कत जाली. देवा थंय संबंद ताचो बोवस्कत आसलो आनी अशें निराशेन तो आसतना कित्याक हांवें पाटी म्हज्या कुटुंबाक थंय वचोंक नजो? कित्याक म्हज्या पाटी थंय म्हज्या देवा थंय म्हजो संबंद मोडुल्लो सारकें करूं नजो म्हणलें चिंतप ताका आयलें. आनी त्या चिंतपाक ताणें सडीत महत्व दिलो. आपल्या कुटुंबांतय ताणें पाटी परतून त्या कुटुंबाचो मोग भोगूंक ताणें प्रयत्न केलें आनी मोग ताका मेळ्ळो. देवा थंय पाटी येवंक ताणें प्रयत्न केलें आनी देवाच्या मोगांत ती वाडोवंक ताणें प्रारंभ केलें. मोगाचें न्हू, घडीत कित्याक हांव तुमकां सांगता गे म्हळ्यार आयचे देवाचे उतार आमकां असल्या एका परिस्थिती विशांत समजणी दिता. देवाचो मोग आनी आमकां अशी ती जबाबदारी. दोन संगती आयचे देवाचे उतार आमच्या मुखार दवरता. आयचे पयले वसाप आमी आयकलें सांत पावलून फिलिप्पीकारांक बरयल्या त्या पत्रांतलें. सांत पावल म्हणटा, तुमच्या सोडवणेचें काम सलात आसूं दी. सोडवणेचें काम म्हळ्यार आमच्या आत्म्याचें साल्वसांव तें निरंतरी आमी करूनच आसा जाय. आमची दिस्त आमच्या शाश्वीत जिविता विशंत आसा जाय. जर ह्या संवसारांतल्या जिविता विशंत आमची दिस्त गेली आनी थंयसरच मग्न जावन आमी रावल्या, जिविताचे निमाणी घडये निराशे जावन आमचें जिवीत आमी होगडाय जाय पडटलें. त्या उपरांत सांत पावलाच्या पयल्या वाचपान सांगता, तुमच्या जिवितांत खंयच्याय संगतीक पुरपूर नासतना, मना भितर गुणगुण नासतना जियोंक प्रयत्न करा. आमी खंयचीय कामां पुरपूर नासतना, मनान गुणगुण नासतना करूंक तो आमकां आपण दिता. आमचें जिवीत कशें आसा म्हणलें मावल्या मापान आमी करी जाय. खंयच्याय तरान आमच्या जिवितांत नासमाधान आसा की तें नासमाधानाचें कारण कितें म्हणलें ती साप सोदूंक आमी प्रयत्न केली जाल्यार आमचें जिवीत तें अर्था बरी जातलें म्हणून सांत पावल ह्या आयच्या देवाचे उतार आमकां सांगता. आनी तिसऱ्यान सांत पावल आमकां सांगता, सोमेस्त सांगता, दादोशी जावन जियोंक शिका. म्हळ्यार दादोशी म्हळ्यार कितें आसा तांतूं तृप्ती पावचें. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं पुरो आमच्या समाजांत खंयसरी मी आसा दादोशी जावन संतोशान जियोंक शकचें. कितें आसा तांतूं दादोसकाय भोगची. गौतम बुद्ध म्हणटा, आशे दुख्खाके मोला. जेन्ना आमचे ते विपरीत आशा आसा ती आमकां बेजारायक व्हरून पावयता. देखून कितें आसा ह्या संवसारांत देवान आमकां दिल्लें तांतूं दादोशी जावन जियोंक प्रयत्न करचें. आयचें किर्तन आमकां सांगता, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जेन्ना सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचें सर्वस्व म्हूण आमकां समजता त्या दळा आमच्या जिवितांत आमी दादोसकाय भोगता, समाधानी आमी जाता. केन्ना आमचो दीस कुर्सायल्या जेजूचेर कंसता त्या दळा आमच्या जिवितांतले कश्ट मोगान स्विकार करूंक आमकां साथ जाता. आयज वांजेल आमी आयकलो सालुखाच्या सुवार्थेंतलीं ती उतरां. कोणीय म्हजो फाटलाव करूंक आश येता जाल्यार आपल्या संबंदाक ताणें गमन दी जाय. संबंद पयलीं आमकां कोणा थंय? देवा थंय. आमी देवा तावन आयल्या.
आनी देवा चडशी पाटी वचोंक आसा देखून जर आमच्या संवसाराचो संबंद आमकां देवाच्या संबंदाक अडखळ हाडटा जाल्यार जेजू म्हणटा तुज्या त्या संबंदांतावन भायर घे कित्याक पयलो तुजो संबंद देवा थंय दवरूंक तूं प्रयत्न कर आमचे मोगाची जर आमकां देवा थंय आसच्या संबंदाक पुरक जावन जियोंक आदार दितात निजाकी ते एक वर्तें बेसांव पूण जर अडखळ हाडटात तो संबंद सांड म्हणटा जेजू तुजो कुरीस उखल घे आनी हे म्हज्या फाटल्यान जेजू आयच्या वांजेलांत 2 वपारी आमच्या मुखार दवरता पयली वपार एकलो बुरूज बांदूंक मांडावळ करता जाल्यार ताणें पयलें ते प्लॅन करूंक आसा कितले पयशे ताचे लागीं आसात आनी ते पुरोगी म्हणून जर ताका भोगता पावनात म्हणून ताणें तें काम आराम करना जाल्यार बरें ना जाल्यार लोक पळोवन हांसतलो म्हूण सांगता कित्या पासून जेजू हीं उतरां सांगता आमी जेजूचो फाटलाव करूंक येता आसतना आमकां ताच्या फाटल्यान आमी कितें फारीक करूंक आसा तें आमकां कळीत आज कळीत आसा जे अर्द्या वाटेर सोम्याचो फाटलाव करूंक म्हाका जायना म्हणून आमी सोडलें जाल्यार जिवितांत बेजाराय निरासपण आमकांच लागतलें देखून द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप म्हूण इंग्लिशान सांगचें जाल्यार वी शूड नो वॉट इज द कॉस्ट आय हॅव टू पे वेन आय फॉलो जीसस एक याजक जावन सोम्याचो फाटलाव करता आसतना हांवें कळलो पुराय त्याग सॅक्रिफायस करूंक आसा म्हणून म्हाका कळीत ना जाल्यार हांव जिवितांत निराश जाता मस्त संगती त्याग करूंक आसात आनी ते हांवें पयलेंच चिंताप करूंक आसा अर्द्या वाटेर पावल्या उपरांत हें जावचें ना म्हूण सोडल्यार म्हजें जिवीत कसलें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत तशेंच आमी सोम्याचो फाटलाव करता आसतना कसलो त्याग सॅक्रिफायस हांवें करूंक आसा ह्या विशयांत म्हाका सविस्तार कळीत आसा सय आनी दुसऱ्यान जेजू म्हणटा आनी एक वोपार आयच्या वांजेलांत सांगता जर एकलो झुजाक भायर सरता ताचे सशी कितले ते सोजेर आसात आनी ताचे विरोध झुजोवंक येवसो ताचे लागीं कितले सोजेर आसात म्हणलें ताणें पयलें ते चिंता पाटयचें म्हजे लागीं जर 10,000 सैनीक आसात आनी ताचे लागीं 20,000 आसात जाल्यार बेश्टें तरी मुखार वचून तुजें जिवीत होगडाय नाका म्हणजे जेजू सांगता असो अर्थ कितें सोम्याचो फाटलाव करता आसतना आमी निजाकी धैर्यादीक जायचें रिस्क काडूंक आमी प्रयत्न करीचें म्हाका जाता की ना गी म्हणलें तें पयलें तर चिंता पाटयचें मोगाचें न्हू सोम्याचो फाटलाव करचें एक व्हडलें पंथ आव्हान फकत क्रिस्ती कुटुंबांत हांव जल्माला म्हणून सोम्याचो हांव फाटलाव करता गी फकत म्हाका बावतिस्म मेळ्ळा म्हणल्या खातीर हांव क्रिस्तांव गी ह्या निसाकी हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता खंयच्या संगतींनी हांव क्रिस्ताक वेंगून रावलां खंयच्या संगतींनी हांव क्रिस्ताक साक्ष दिता म्हणलें तें म्हाका कळीत आसा जय आमचें जिवीत एका प्युरिफायराक सरी करयत वॉटर प्युरिफायर मस्त तराचे प्युरिफायर आसात आतां वॉटर प्युरिफायर उदक क्लीन करचें थंयसर तें मेळ्ळें उदक येता आनी त्या वॉटर प्युरिफायरांत घाल्ल्या वेळार तें नितळ जावन बरें उदक भायर येता म्हजें जिवीत कितलेंय मेळ्ळें आसूंक पुरो जर सोम्याच्या त्या प्युरिफायरांत हांव तें घालतां म्हजें जिवीत तें नितळ जाता तसलें एक जिवीत आसा निजाकी आमी बागी म्हणयेत पवित्र सभेंत दराळ सांत भक्त आसात सान फ्रांसीस सावेर ताचें जिवीत आमकां देखीचें ताका लागलें एक सुतार सांत इनास लोयला ताका सांगता फ्रांसिसा सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायशी जाल्यार कितें फायदो ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो सान फ्रांसीस संवसारान नांवाडीक जावंक आशा आसलो तो मनीस फकत एकच देवाचें उतार ताका ताचे जिविताची दिशा बदलयता फ्रांसिसा सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायशी जाल्यार कितें फायदो आज तेंचो उतार आमकां जागयता फ्रांसिसान ते देवाचें उतार आयकलें आनी ताचो आत्मो ताणें बचाव केलो आनी हजारांच्या हजार लाखांच्या लाखा लोकांचो आत्मो बचाव करूंक तो एक हातेर जालो आमच्या जिवितांत आमी जर आमच्या आत्म्या विशयी चिंता पाटयल्यार ह्या संवसारी संगतीक लब्ध नासतना जियोंक आमकां सलीस जाय पूण सोम्याची कृपा आमकां गरज आसा
देखून आमच्या अज्ञा विशयन चडीक चिंता पाटयचे म्हूण आयच्या पयल्या वसाप आनी दुसऱ्या वसाप आमकां सांगता. देखून क्रिस्तांव जावन आसले आमची जबाबदारी कितें, सोमी आमचे तावन कितें आशेता, आमचो आत्मो साल्वासांव आमचो आत्मो साल्वास जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणलें तें सवाल सदांच आमच्या मोतीन दवरया, जाप सोदया आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया. तसली कृपा ह्या पवित्र येवकारी समकान तो सोमी म्हाका आनी तुमकां दिवन दी म्हणून मागया. मोगचनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरीस प्रमाणून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या सुपुताच्या वयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोब्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पंपय मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या सुपुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sergi, tu
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन स्मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत ते वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सोन्याची जो आम्ही उंडो गाथा आनी रे कालसिंतले पियेता तितले बोटी तूं वैभवानीस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाप्पा पीटर पावल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोच दवर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळती कर. तूं हांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे मये सांगाती भाग्यवन सुजेतीचो पती भाग्यवन धर्नुता आनी सर्व काळें तुका मानवलें आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदाराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें मागणें भावार्थान धैर्यान सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे रास तुझे विशीं स्वर्गात आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजाराच्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटान आमकां सांबाळ.
तुझी येताय आणि राजवो चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या ईश्वर मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुट कर. संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया मोगाचनो हो जावन आसा जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सोम्याचे भाग म्हाका पावना पूण चौत्रांस म्हाका भलायकी मेळटा. Gesù, tu e मुझे काळजा प्रकाश पांग जीवितांतो काळोख निवरा दैवी सत्तेन वाग जीवन निसर्गीचे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयसो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडून दरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. अंकवार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक आमी बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची ओळखा उपकार मागची मागणी पातकशा कथाबिणे सलमाल्ले अंकवारी आणि पवित्र सारे शेराणये बाबरतस कस सावन कोटेपण सैते बोन सावच्या या दिसांनी आदी मगान बाबरती आसल्या पांपेच्या पुरवेल्या गांवान तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय. बॉम्ब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार जावन तूं आज देव कृपेचे आवय बरी सर्गीची काकुळतीची भांडारां संवसाराच्या आयकुशीनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदे व्हडे काकुळतीन रासवट चलोवच्या त्या पाटा तावन मुजेरी हे अंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती
आनी तुज्या आदाराचे येदे व्हडे गरजेंत आसच्या म्हजे काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळटेची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळसान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र सराची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमान राणये काकुळटेचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा, आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी बेचे बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळटेचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी, हे मोगाळी, हे दुलोबी आंवकार मोरये. भगवंती देवाचे मागीर आमी पसत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पोंपे मरये मरिफात, देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारां काळजांत हांव अर्गां दिव्या. एक व्यक्ती बरो मेडिकल रिपोर्ट फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. एक व्यक्ती ऑपरेशन नासतना पिडाक गूण जाल्ल्याक. एक व्यक्ती घराचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक. एक व्यक्ती रीण फारीक करूंक तांक फावो केल्ल्याक. दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्याक. एक व्यक्ती इंजिनियरींग परिक्षेंत पास जाल्ल्याक. 6 जाणां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. ह्या अर्गां उलय सांगता आमचे खासगी अर्गां उलय सरस्पर देव मुखार आमी दवरया. अर्गां दिवचे मागणे. पोंपेच्या फालक्यांत रोजारीचे राणी म्हणून उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप करना तुल्ले माये, म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वांतिनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता. म्हजो वर्तो मोग करची करी हांवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बसयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळटीचे एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावर्तान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्वस्ना तुजेशी धांवून येतें. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वाद दिले पोंपे माये तुका अर्गां जावं. आमेन. पोंपे माये मरिफात, सर आमची मागणी आनी त्या सवां देवा मुखार आमी दवरया. दय करून आमी बसया. 10 जाणां पिडाक गूण जावं दीत म्हणून मागतात. 12 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण. 13 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हूण. 4 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावं दी म्हूण. 13 जाणां मोतीक समाधान फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां शिकोंक बरी मोत फावो जावं दी म्हूण. एक व्यक्ती परिक्षेंत पास जावं दी म्हूण. 4 जाणां चिंतल्लीं कामां जावं दीत म्हूण. 2 जाणां परगांवाक विसा फावो जावं दी म्हूण. एक व्यक्ती मेळोवंक आसचे पयशे बेगीनच मेळोवन दी म्हूण. एक व्यक्ती ऑपरेशन नासतना पिडाक गूण जावं दी म्हूण. 13 जाणां कोर्टीच्या केसींत जीक मेळोवन दी म्हूण. ह्या सर अर्गावल्या मागण्या सांगता प्रत्येक सावन हो बुधवार भुरग्यां पासत मागूंक आसचो जावन आसा. आमच्या फिरगेचें तूं वाड्यांत आनी आमच्या घरा शेजाऱ्या आसच्या सर भुरग्यांक पोंपे माये मरिफात सरस्पराच्या हाती समर्पया. तांचे शिकाप, तांचे फुडार, तांचें मुखलें जिवीत सरस्पराच्या आदारान भरलेलें, ताच्या कुरपेन भरलेलें आनी ताच्या मोगान भरलेलें जावं दी म्हणून ह्या वेळा आमी प्रत्येक रितीन मागया. उगडास कर ए भोव दयाळे आंवकार मरये. तुज्या आश्रयाक दावुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदलोलो, कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणेंय आयकोंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे आंवकवारीचे आंवकवारी मुशे माये तुजे सरशीं येता. पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी मुजेय माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन.
ए मोरये तुझ्या लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणल्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसले कुरपा सोडूंक कशी व्हरतल्यांनी तुज्या खोंता मारिफा जोडयेत म्हूण तुवें दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं आजापां चलयल्यांत. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक कशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावरतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोग मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका. बागार तुजे बळांत एक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णेशें कर. म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणी आमा बसोत विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ए देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरण आनी पुनर्जिवनपणा वरवें ससनाच्या जिवाच्या विचिनाम आमकां सण दवरला. मागीर दांवकवार मरयेचें भोव पवित्र रोजारीचे मिस्टर आमी हेळटना तातूं आटे पेलो समय पाटलाव करिसो आनी तूं बसयले जोडेशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परता. त्याच करिस्ता आमच्या सम्य मारिफात आमेन. आतां आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सुमयाचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसो. तुमचेय सोवें आसूं. प्रार्थुया. सुमयान जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. भावार्थान तुजे सरशी आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजो हात दवर तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तराच्या पिडेनी कस्तोंच्या आनी तुजी आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर्व पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गूंड बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं तुमकां राखों. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. नो आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन मेस्ताचें बलिदान चलून व्हरूंक आपोवणें दिल्ल्याक त्या आपोवण्याक उलो दिवन आमकां सहकार दिल्ले सावन आसात. बानादेक पाप संतोष रॉड्रिगस आमच्या गवळी केंद्र मंगळूर दिएसीसीच्या गवळी केंद्रांत डिरेक्टर जावन आपली मिसां वावर करनासात. आपलो वावर ते करनासात. तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन बाप एंड्री तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या तुम्हा हर एकल्याच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या तांच्या मिसावाक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं फादर. तशेंच हें भक्ती कार्य प्रसार करूंक आमकां आदार दिल्ले जावन आसात. डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीफन मेंडीस तांच्या सिंबंदी वर्गाचो तशेंच कॉयर आमकां उदकसून दिल्ले आसात. जॉन मास्टर आनी सर कॉयरच्या सिंबंदीचो तशेंच हांगासर आयिल्ल्या तुम्हा हर एकल्यांचो हांव काळजांत हांव उपकार आटयता. देव बरें करूं. हे पवित्र आमकां तूं पवित्र कर. देवानी तुज्या दयेन आमकां भर. सांग तुजी देणे आमकां तूं पावो कर. कर आमची जिणी मोगा कुरपेज. हे पाराक्लेता दैवीक मजतारा तुजी तेंपलां सांग आमकां रुपीत कर. हे पाराक्लेता दैवीक बसवणदारा तुजी बसवण आमकां सांबाळव. हे पाराक्लेता दैवीक मजतारा
पैरचार माये अमवसत मुखार पुता सवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां भगेन कुर्साचे कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बाबाचे पुताचे आनी पवित्र